मोये पंचायत इमारतीचे काम दुसऱ्या टप्प्यात चालू आसा। तर रोखडोच हे काम पुराय जावपाची आस्त निर्माण जाल्या। थळावे आमदार प्रेमीन शेट हांणी ह्या कामांत लक्ष घाला। गोय साधन सुविधा विकास महामंडळा वतीन हो प्रकल्प बांदतात। सध्या ताचें काम नेटान चालू आसा। कंत्राटदारूय बदलल्लो। फाटीं कितलींशींच वर्सां हे इमारतीचें काम आडकून उरिल्लें। 2 कोटींच्या ह्या प्रकल्पाच्या खर्चांतूय आतां वाड जातली आनी हे काम 2 ते 3 म्हयन्यां भितर पुराय करपाचो यत्न आसा, अशें मयेचो आमदार प्रेमीन शेटान सांगलें। गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान हातीन घेतलेलें हे मये पंचायत बिल्डिंगेचें काम आतां दुसऱ्या टप्प्यात चालू जाल्लें आसा। 2016 हो प्रकल्प मंजूर जावन हेजें फावंडेशन घातलेलें आनी 2017 आमी ताचें काम चालू केल्लें। तेच्या नंतर कॉन्ट्रॅक्टरान थोडेशें काम केलें आनी त्या कामान ताका तेणें गैर सोय केली म्हणून ताका निमाणे गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक ताका काडून उडोवचो पडलो, काम तेजे कडेन जायना म्हणून। आनी तेच्या नंतर ज्या शाळेन दुसरें टेंडर करून हें काम परत दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लें आसा आनी आतां तें फूल स्विंगान काम चालू आसा। हें काम म्हणजे अशें आसा की सकयल सुसज्ज अशें संकुल म्हणजे भितर सरपंचाचें ऑफिस, मागीर कॉन्फरन्स रूम, सेक्रेटरी, अदर स्टाफ बसपाचे, तशेंच एक सुसज्ज असो जीम अशा पद्दतीचें हांगासर अरेंजमेंट जाल्लें आसा। आनी दुसऱ्या वाटेनसून 11-9 शॉपां आयिल्लीं आसा। ही शॉपां एज ऑन डेट अशी लिजाच्या हेजेर तांकां दिल्ली वयतली गिरायकांक। आनी वयर एक बरो असो हॉल, AC हॉल करपाचें जें प्लॅनिंग आसा। तर ह्या माध्यमांसून हांव तुमकां सांगपाक सोदता की हें काम जें आसा हें काम आतां फूल स्पिडीन चालू करपाचें आमी घेतलेलें आसा आनी एक 2 ते 3 म्हयन्याच्या कालावधीन हो जो पिरियड दिल्लो आसा हेका कॉन्ट्रॅक्टराक, त्या पयलीं हें काम आमी पूर्ण करून घेवपाचें ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा।